राम आणि लक्ष्मण सीतेक स्वतःचे जंगलात मुखार होता कस त्याने होताच की तशी जंगल राहणं अगदी भयानक जाणं दिसत होता. काही पाहिले चड्ड एक वाल्य सुतून घेतले आणि वन्यमृग अशी अगदी भयानक राहणं तशी वत्त ऐकत खाई गेल्यावर सीत म्हणा शोधून थक्कून सीता वियोग ना रामाक रात्री फालने कसं लिहायचे जाणीव राणी देईल त्यांनीच परत उठानं दड वच मुखारी लक्ष्मण त्याला सावळीची वत्ताची भयानक ग्रान नावाचे पावते थंय काही ना काळोख दिसना कसं चढ अशी बारीक एक उजवाडसा तर तसं मुखार कसं की म्हणणारे इकडे ना खालीचे पाल्याचे मात्र मुखारे पक्षी बस जेव्हा पुढे जेव्हा निरव ते म्हणतात नव्हे तसे खाली शेत उरता तशी वत सांगा राम आणि लक्ष्मणाक गोलकाल पाहिजे एक ना म्हणे ना हेब्बावस येऊन सुतून घेतल्यावर त्यांना कसं म्हणून कळा पळायला म्हणत होतं पळायला रे एक राक्षस दोन हात उरतात ते दोन्ही हात ताण ते राक्षसाला घेऊन सोडतात राम आणि लक्ष्मण ते हात तुकडे कर का म्हणून खडग घेऊन कितलं पळायत जाय ना ते राक्षस आले तोंडाल्यापर्यंत जन पावेल उरतात त्यांना राम कसं करत की म्हणारे एक दिव्य बाण घेता आणि बाण सोडता ते राक्षसाला हात टाका ते हात सोडेल बाणा ते दोन्ही हात कत्रसून पडत आहे तो राक्षस दिसशाक अगदी विचित्रशीळ तका माती बी उरना आणि एक दिंबी सकल पाय बी उरना हडद्यान तुझी एक होड बिल शे तोंड होता तकी दोन दांत शे होड गुड्डस शरीर गुड्यावारीची होड एक पोट मस्त लांब सोच दोन हळद हात इथले तगेल हे शरीर ते पळून कुठलं अगदी आश्चर्य रामान ते हात काढून कत्र सोडवायच्या कची तर एकदम रडच्या सारखं सुरू करता त्यानं राम आणि लक्ष्मण त्याला घेऊत आहे राम तक विचारता कोण तू कसं रडत असा पण कोण विचारता त्यांचा राक्षस म्हणता महात्मन तू कोण मी हात तुवे न्हय हात तुकडी केले त्यांना मी शाप गेलो आता मी हे ध्येय उज्जांजवरून लसूण सोडायची त्यांना म्हाका मी टूची विसरून गेले पुरा उडगा सातलाय आता म्हाका कसं सांगता येता ना तुका पळो का म्हण दिसता दोळ ना पांय पड का म्हणता उडच्या जायना म्हाका दही करून उज्जांजवरून लसूण उडय म्हणून रडतो हटाक राम म्हळे करुणा महिने तो लक्ष्मण आले मदतीन लगे आशिल्लो लाटा तुकडे उठ हाडून एक होड चीत तयार करता आणि तो गोलक कोणते राक्षसाला दे ताजी दवरताची आणि ताजी भर शिकत गेले ते दोन्ही हात कत्रशील दवरताची लक्ष्मण फातर मागे उज्जू कोण येता तर लायता उज्जू राम ते राक्षसाला शरीर एकदम जळता तशी तंतुला अगदी छंद असेल एक मनुष्य थंय तंतुला उठता आणि रामा पाय पडता तो मनुष्य म्हणता महाभाऊ म्हाका उद्धार केलतोय तुगेले दर्शन घेऊन हांव पुण्यवान जालो तुगेले मेल काणी सांगता म्हणून दिसता आसा ताज्यान म्हाका बी मन बी हलका येताले तुगेले हाज्यान हे जगाक बर जावका हे जगा उद्धार करताले स्वामी हांव धनुमळ देवतेल चल्लो ब्रह्माक हांव मस्त तपश्चर्य करून पळसून घेतले आनी दीर्घायुष्य घेतले बेगी हांव मरना मस्त सुरता म्हणले गर्वान हांवच व्हड म्हण लेखून नाशिल्लो हांव अष्टसिद्धी शिकिलो हांव एक पण कसं करता अगदी घोर रूप घेऊन भयंकर रूप घेऊन रान्नान तूं काय तूं गुड्ड्यार एवढो फिरता उरत आशिल्लो आनी मसलो काय ताज्यान त्रास बी येत आशिल्लो म्हाका पळोवनची सुमार साधू लोक भिवन जीव सोडलेले आसाची थोड्या लोकांक हांव कसं करता की साधू लोकांक घेवन अशी वयर उडोवन घेवन खेळायत आशिल्लो वयर उडोवन सोडता का तांणी सकल पण मरनत आशिल्ल्याची अशी म्हाका म्हणे मज अशी ती म्हणजे लोकांक त्रास दिवची मात हांव अशें करता आसतना एक पण स्थूल शिर म्हणले मुनी म्हगेले हाज्यान मस्त त्रास घेवन वता राग घेवन वता तो म्हणटा तुगेलें हें रूपच तुका कायम न्याय म्हणून शाप दिला तो म्हाका तेन्ना म्हाका बुद्धी येयली हांव चूक जाली म्हणून सांगता मस्त पांय पडून पश्चातापान तेगेलो रडलो म्हाका उपश्राप दिवका म्हणून सांगून कडे तेन्ना म्हळें विष्णूला आनी ईश्वराली शक्ती जगाचे उद्धारा खातीर देह धारण करून जन्म येता आनी ते शक्तीन तुगे दोन्ही हात केन्ना कापता पळय तेन्ना तुका शाप परिहार जाता म्हणून सांगिल्लें म्हगेले तेन्ना तशीच म्हगेले ज्ञानपुराची विसरून गेलें हांव जाल्यार आतां म्हाका एक उडगां सारको आसा ताका मनशांक कसं नाही मेळ्ळें म्हणून मस्त आमी उरवले रे आमकां कडेन रे कसं नाही मेळ्ळें नाशिल्लें आमगे हातांतल्यान हांव बरो जाल्यार बी ब्रह्माले आयुश्य घेतल्यार बी राक्षस वृत्तीन हांव उरच्या दिकून
मुनी शाप दिवन बाशी लट्टो काण घेवन उरनो नाशिल्लो म्हणे जीवन घेतले. मागशे पर्यंत हांव अशीची इंद्रान वता तसं इंद्रा बरें युद्ध करचा गेलो. ताणें म्हाका तेगे वज्रायुधान मारले ते म्हगेले मागते आनी म्हगेले पाय म्हगेले पोटाय गेले. हांव कबंद म्हणले राक्षस म्हणून घेतले. म्हाका भरपूर आयुश्य आशिल्लें जाल्यार रे हांव गर्विश्ट जावचें देखून फट्टू हांव काण घेतले. हांव तेन्ना मस्त रडलो अशें जालें पळोवन. तेन्ना इंद्राक मागीर दय येवन ताणें म्हगेल्या पोट्टान तुजी दांत आनी तोंड दिलें. तुगे हाताक जे मेळटा खा. आनी ते स्थूलशिरा मुनीन सांगिल्लें उतर खरें जाता. केन्ना तुका शाप विमोचन जातकी तेन्ना तुगेलें पयलें रूप मेळटा म्हूण सांगून गेलो तो. तेन्ना हांव म्हगेले हात सोड अशें मुखार व्हरचे जे म्हगेल्या हाताक मेळटा ते घेवन खात आशिल्लो. तशें म्हगेलें पोट भरत आशिल्लें आनी हांव कबंद राक्षस म्हणून म्हगेलें नांव ओटे कडेन जालें म्हूण सांगता. म्हगेलें आतां शाप गेलो म्हाका आशिर्वाद दी हांव वता म्हूण सांगता. पण राम तेगेले आपल्या लोटू खबर सांगता आपण कोण कितें तेका सांगलें. सीत वर गेलो तो सांगता. तेन्ना तो म्हणटा रामा म्हाका काही रावणा बद्दल जास्त काही गोत ना आनी हाताक पळयलें बी ना. तूं मनुष्य न्हय देव जाल्यार बी तूं मनुष्य जन्मांतले ना. जे आमगेले जिवनात येता कश्ट सुख ते भोगूंक जाता म्हूण सांगता. तूं एक काम कर हांगच्यान मुखार वच. हे जगान तूं दुश्ट आसले निग्रह तुगे निमित्त न जावं का. तुगेले बरें लोकनाची तूं कशी तुगेल्या बापान सांगिल्लें आयकून तशी वागलो. तुझ्या बाप भावंडाक आनी पळोवन घेता तशी लोकूच पळोवन घेवनाची भावांक आनी तुगेले खातीर हांगा मुखार पंपा नदी लागी एक शबरी म्हणली तुगेली वाट पळयता आसा. थंयच्यान कडेन मुखार सुग्रीव म्हणले एकलो आसा तेगेले तुका भेट येतली. नंतर तुगेलो तूं मुखार दिवस बरें येतलेची. तूं वच म्हणून तो माय जावन वता. वता वताची रामा दिसता कोण उरतली शबरी कसं ती मेकले वाट पळयता आसा म्हणून विचार करता करते लक्ष्मणा बरशी वता वताची ताका पंपा नदी मेळटा. पंपा नदीच्यान मुखार वता वता आसतना थंय एक कडेन तांकां एक अगदी पर्णेश गेल्ले एक आश्रम मेळटा. आनी थंय आश्रमाले एक मुखार एक सान एक पर्णकुटी उरता. ते पर्णकुटीन एक अगदी म्हणटार एक बायल मनुष्य बशिल्लो उरता. माते काय सुट्ट पिक्कील उरता. एक नुने पिंद करशे पत्तल नाशिल्ले उरती. तिका दोळ्यांत तिका पळयल्यार करता मस्त म्हणटार ती फिरता सान भोवतेक ती बॉल्ड घेवन फिरता आशिल्ली दिसता. बाजून एक बॉल्ड उरता. पांय दोनी मोडचे घेवन हात अशें नेला दिरून कशी पळय कोणाली की वाट पळयतो बसला अशी वागला. तिगे दोळ्या दृश्टी ती बसून उरता. ती बशिल्ली बायल मनशे पळोवन हिची भोवतेक शबर उरतली म्हणून रमा दिसता. तो आनी लक्ष्मण मुखार येवन तिका पांय पडतायचे. तेन्ना ती एकदम गडबडल्यावर येता. केन्ना लोकां पांय पडत गत उरताची तिका आजी पर्यंत कोणी पांय पडले उरनाच कोण उरतलो न्ही म्हणून ती एकदम उठान तांकां अशी आशिर्वाद दिता. आनी ती बी विचारता कोण तुमी. राम म्हणटा शबर म्हळ्यार तूच वे आरामच न्हय तुगेले तपश्चर्यानी कशें चलता आसा. तूं कितके म्हगेले वाट पळयता आसा म्हणून कबंद म्हळाल म्हाका म्हणून म्हणटा. ताणें तशें म्हणचें ती एकदम तेगेले पांयार पण मस्त रडता. अयो देवा तूं आयल बाय म्हाका मेळचें आयल बाय म्हाका म्हगेली भेट घेवची आयल बाय. हांव केन्ना कितलो वर्स तुका केन्ना येतलो तो म्हणून तुगेली वाट पळयता आशिल्ली. आज म्हगेलो जन्म धन्य जालो. म्हगेले गुरुदेवान म्हाका सांगिल्लें उतर खरें जालें. म्हाका म्हणलें म्हगेले गुरुन की तुगेले मानस मुर्ती तुका मेळचें येता म्हणून तें खरें जालें म्हणून ती मस्त रामाल पांय आले पूण मस्त रडता आनी खोशी बी जाता मस्त. राम ते खागूर ती फाटी तशें परशिल्यावर करून आनी उठा मा उठा दोळे उदक काडनाका म्हणून ताका उटकारान बसयता. तेगेले दोळे पुसता. तेन्ना ती म्हणटा देवा तेगेले हाता धरून सांगता चेडा म्हाका तुका पळोवका म्हण मस्त आस जाल्ली. हांव केन्ना कितलो होय म्हाका कळ्ळें तूं म्हगेले वाट पळयतास म्हणून हांव आयलो. कबंदान म्हाका सांगलें म्हणून तो सांगता. तेन्ना ही बेगेना बसाची म्हूण सांगून तांकां हात पाय धुवच्या उदक दिता आनी घरा भितर वचून इतलें बोर घेवन येता. आनी रामा म्हणटा हे खा म्हणटा ते थोडे पळयल्यार करता कोण की खावन दवरले म्हण. तेन्ना ती दिता आसतना सांगता रामा हांव हे खावन पळयन हाडलें चापून बरें आशिल्लें बोर मात हाडटा आसाची गोड आशिल्ली म्हणून ताका हाडून दिता. ते प्रीत एक भूल न्हू राम ते खाता. लक्ष्मणा बेगीनशें खाता तांकां मिरीश येताची. जाल्यार राम म्हणटा आमगेले आम्म अशी आसी आमी आम्मान दिली खातात न्हय कसं नाही असलें उश्टी उरले बी खातो म्हणून ताका भावा सांगता. तेन्ना राम आनी लक्ष्मण करून ते बोर खाताचे. तशीच खाता खाता राम म्हणटा ती विचारता राम तूं खंयच्यान आयलो कसं नाही म्हणून तूं विचारता. तेन्ना सांगता तेगेलो तूं खबर. ते आयकून तिका भारी वायट दिसता. अशी सीतेक तरी रावणान व्हेलें म्हण आयकून तिका मस्त म्हण मस्त दुख येता. तिका दोळ्यांतलें बळबळ उदक येता. तशी समाधान करून घेता. तशी राम म्हणटा तूं आतां तुगेली खबर सांगा तूं कोणी खंयची कसल्या म्हगेली वाट पळयता आशिल्ली म्हणून विचारता. तेन्ना ती म्हणटा राबा सांगता कोटेची थोडे वेळ तुमी आराम करायची म्हणून ती भितर वचून तांगेले खातीर रांदप तयार करता आनी तांकां वाडता.
त्यांनी जेवण करताय. जेवण घेणं पडे ना ती तांकां आपण घेणं थंय फिरता मुखार घेऊनच तांकां ती गेले ते पर्णकुटीच्या मुखार गेले. थंय एक वेदी करता. थंय एक व्हड हे शिवरता कुंडी शिवरता. ते कुंडांत उद्दा उरता भरते आणि ती वेदिकेंत एक उज्ज जळतो उरता. कायम त्यांनी ती म्हणता हे मतंग आश्रम हांगा मतंग महर्षी मस्त वर्सगटल्यानं मस्त शतमानपासून त्यांनी तपश्चर्या केल्लंय. त्यांनी म्हाका होड केल्लंय. एक पण हांव कोण की म्हळ्यार हांव हे रानांत उरता पळय तांकां बेटेकार लोक म्हणटा पयले काल लोकांक बेटेकार चल्ली हांव आमगेले एक व्हड टोळी शिवरत आशिल्ली. आमगेलें काम कसं की म्हळ्यार खंयच्या रानांत मस्त मृग आसाची प्राणी आसाचे तांकां मारचे ते खावचे आणि ते थंयचे वटूचे प्राणी संपना पडना अनेक रानां वचचे. अशें आमगेले एक जिवनक्रम आशिल्ले. हांव म्हगेल्या लांब बापाक एकली धुव म्हाका भाऊ भयणी कोणी नाशिल्लीची. असं नासतना म्हगेली आवय गेली कडे तशीच एक दोन म्हगेल्या बापान म्हाका मस्त प्रितीन होड केलें. तशी एक 2 वर्सां कशें की म्हळ्यार एक रान मशीन मारता आसतना म्हगेल्या बापाक ते रान मशीन मारलें. म्हगेलो बाप्पा बी मरून गेलो. कडे हांव अनाथ जालें ना आमगेले टोळेलो कोट्ट म्हाका सोडून गेलेची. हांव एकलीची सुमार व्हड आशिल्ली हांव एक 8-10 वर्साची. म्हाका ते प्राण्यांनी मारच्याक कळना. हांव धिट्ट आशिल्ली स्वभाव ना जाल्यार म्हगेल्या लांब बापान वचच्याक हांव भितरशी गेली. म्हाका कसं जर का म्हणून कळना. हांव रडताची अशी वत्ता गेली वत्ता हे पंपाने दिले गा. हांव येवन थंय एचर नाशी पडली खंय. ते मतंग महर्षी आयिल्ले नावच्याक त्यांनी म्हाका पळोवन घेवन तेन्ना तांगेले पुण्याश्रम आपण हाडले. थंय उरलें हांव. थंय उरना पडना पयन म्हाका कसं जर का म्हणून कळना. कडे तांगेले शिश्य लोकांनी तांगेले सेवा करचे पडून हांव बी तशीच तांगेल्या बारीची फुलां हाडची खंय हुंबर बरोवचो तांगेले पुजेक तांकां मदत करची अशें करता उरली. तेन्ना हगूर तांणी कसं नाही सांगलें म्हाका अर्थ येनाशिल्लें कित्याक हांव शिकिल्लें बी ना. तशें न्हू तांणी कसं सांगलें आयकता उरता आशिल्लें. इकडे एक दीस तांणी म्हळालें ते प्रवचन दिता आसतना की देवाक आमी प्रत्यक्ष करून येता तो निराकार ताका आमी एक मनांत आकार दिला रे तेच्या आकारांत आमी दर्शन दिता म्हणून सांगता न्ही. कडे रे ते आयकून म्हाका बी दिसलें हांव बी देवा पळोवका म्हणून. कडे हांव तांगेलो वचून पांय पडून सांगलें गुरुदेवा म्हाका बी देवा पळोवका म्हणून आसलें म्हणून. तर तांणी म्हळें तूं तुगे मनांत एक मुर्ती प्रतिष्ठापन करून घे. ते मुर्ती खंय वच्चा दिवं नाका. एक मनान ती मुर्तीला ध्यान करता म्हणून. तेन्ना तुगे मनांत विचार पूर्ण येता म्हणून म्हळें ताणें. इकडे हांव कसं केलें की म्हळ्यार प्रज्ञाची न्हय हांव म्हाका दुसरें खंयचें कळना पळय. म्हगेल्या मनांत एक बिल्लूगारालेच एक आकृती आयली. एक काळो असो दादलो मनुष्य हाताक धनुश्य बाण तेगेले चेहरो हसमुखोची अशी एक बिल्लूगारालेच एक मूर्ती म्हगेल्या मनांत बसली. हांव ती मुर्ती सदां ध्यान करता उरली. करता ती मुर्ती म्हगेल्या मनांतल्यान वतना अशी स्थिर जाल्यावर जालें. इकडे हांव म्हगेले गुरू सांगलें अशें म्हणून तांकां बारीक खुशी जालें. तांणी म्हळें तुका तुगेले देव तेच तुगेले मना मुर्ती वारीची येवन तुका आशिर्वाद दिवं म्हणून म्हळालें तांणी. तशी म्हणटा तशी हांव तांगेले सेवा करता हांगा हे आश्रमांत उरलें. तांगे म्हगेले बरशी तांगे मस्त शिश्य बी आशिल्ले हेचे बरशीक. आतां एक थोडे दिवसा थोडे दिवसा पयले एक दीस हांव तांगेले पांय अडचित बशिल्ली. तेन्ना एकदम उठान बसले आनी शबरी म्हणून म्हाका आपयलेले आनी तुजे मुर्तीले मनांत हे पूजा करता आशिल्ली की तीच मुर्ती श्रीराम म्हणल्या नांवान हे जगांत आयल्या आनी आतां चित्रकूट आयला जे ते पावन मुर्तीले दर्शन म्हाका घेवची होग ना. तुका आसा तूं ती मुर्तीले दर्शन घेवन कडे आमगेले महर्षी लोक यो म्हणून ताणें म्हाका आशिर्वाद दिलो. आनी तशें ताणें आपल्याक ते वेदिकेले व्हर म्हणून सांगलें. थंय तांणी पद्मासन घाल बसलेची. तशें तांगेले आंगांतल्यान एक ज्योती ते हंत गेली सप्तसागराचे एक ते वेदिक ती सप्तसागराचे उदा उरता तांणी तांगेले तेज गेले कडे तांगेले शरीर शिश्यान नेम करून हे वेदिकेंत घालून जळयले. तशें तांगेलो एक शिश्य तशीच तांगेल्या वारी करून महर्षी लोक गेलेची. हांव एकलीची तुगे वाट पळयता उरली आनी आज रामा म्हगेलो जन्म सार्थक जालो. म्हगेले गुरून सांगिल्लें खरें जालें. म्हगेलें काही कळनाशिल्लें हांव कसलें ज्ञान नाशिल्ली. एक गुरू सेवा करून घेवन म्हगेल्या मनांत एक तुगेली मुर्ती प्रतिष्ठापन जावन ती मुर्ती साकार रूप घेवन आयली म्हाका मेळच्याक हांव धन्य जाली. पण रामा पांय पडता थंय ते जीव सोडता. रामा भारी बेजार जाता जाल्यार कसं करता आनी तिगेले बी हांगांतल्यान एक ज्योती येवन ते कुंडींत वचून लीन जाता. कळत तिगेले ते शरिराक राम लक्ष्मण करून दहन करतात. तेन्ना बशिल्ले तेन्ना रामाक अशें दिसता देवा म्हगेले निमित्तान जे लोक म्हाका प्रीत केले ते अट्टे लोक म्हगेले निमित्तान गेले. म्हगेलो बाप्पा गेलो जटायू गेलो ती शबरी गेली. कसं नाही उठोवची म्हणजे भारी मनाक बेजारसो येता. शबरीन ताची पयन बी ताका एक उतर सांगिल्लें उरता हांगच्यान मुखार वच चमकता मुखार गेलो तुका थंय एक गुड्ड सो मेळटा
थंय सुग्रीव म्हणलेकलो मांकडाल राय आसा आनी हनुमंत म्हणून तेगेलो भाच्चो बी आसा. त्यांनी तुका मेळताची, त्यांनी मेळना पडत तुका लोट्टूची दिवस बरे येतलेची. कित्याक म्हणल्यार तो सुग्रीव मस्त कडेन फिरला ह्या जगांत. ताका भोवतेक गोत उरताले तुका सीत खंय उरतली नाव्या तर रावण खंयचो कितें म्हणून सांगिल्लें उरतें. तशें राम शबरी लोट धन संस्कार देना पडना. ते दिसताना तिगेले पर्ण कुठे दिसताचे सगळं बाबा हेर दिवस त्यांच्या नाव करून भायर सरता तसं ताका दिसता. शबरीन सांगिल्लो सुग्रीव कोण उरतलो हनुमंत कोण उरतलो म्हणून विचार करता करता वता वता वताची तो एक कडेन पंपा न्हय दांटो घेवन मुखार येता.